नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करुया भेंड्याचो रोस। श्रावण लागलो न्ही म्हणटरीत ह्या भेंड्याच्या रोसांक न्ही ना कांदो आसा ना लसूण आसा, कांयच हे दोनूय घालनासतना आमी हो रोस आज करुया। ताजे खातीर आमी साहित्य पळोवया। हांगा हांवें अर्द वळें सोय घेतिल्ली आसा आनी ह्यो मिरसांग्यो, ह्यो तिखट न्ही म्हणून एक 4 घेतल्यात हांवें, आनी कोथमीर, मेथयो इल्ल्योश्यो घेतल्यात, आनीक हें जिरें, आनी ही उड्डाची दाळ इल्लीशी अर्द चमचो, आनी हे इल्लेशे तांदूळ दाटसाण येवपा खातीर, कित्याक कांदो बिनो कांय ना न्ही म्हणून। आनी हे आमटाणीचो कोळ, आनीक हे भेंडे हे हांवें विकती घेतल्या पळय न्ही, तेणी सांगलें की हे गांवठी म्हणून हांवें ते घेतल्यात। पळोवया आतां केळां आतां वळखुपाक येना न्ही खंयची गांवठी आनी कितें म्हणून। हे आतां आमी शिनून घेवया। हे पळय हांवें हांगा हे शिनून घेतिल्ले आसात। बारीक मोटे तुमी तुमचे आनी शिजोवया। आतां आमी तो मसालो घेतिल्लो पळय न्ही तो मातसो तव्याचेर रोस्ट करया, चड न्ही मातसो। मेथयो, कोथमिऱ्यो, तांदूळ सगलो जो आतां दाखयल्लो पळय न्ही, फक्त सोय सोडून। आनी हांवें न्ही हो लोखणाचोच हो तवो घेतिल्लो आसा, सो दॅट रोखडो तो मातसो गरम जालो म्हणटरीत गॅस बंद केलो आनी मागीर तेजेर हें तापोवन इतली कमी रोस्ट करप। आतां आमची हें रोस्ट केल्लें आसा, जाल्लें आसा। आतां हातून मिक्सरान हांवें हें सगळें रोस्ट केल्लें तें घेतलां, सोय घेतल्या। आतां हातून इल्लोसो हळदीचो पिठो घालया आमी अर्द चमचो, आनी इल्लेशें उदक घालया, आनी हें आतां आमी हेजी पेस्ट करया। ही पळय पेस्ट आमची तयार आसा, बरी बारीक केल्या पेस्ट। मिरसांग वांटून घेतल्या। आतां न्ही आमी गॅसाचेर एक आयदन दवरलां, तातूंत भितर एक दोन चमचे आमी तेल घालया, आनी हिंग 1 चमचो, आनी राई म्हळ्यार सासवां, आनी करबील हें मातशें आमी आतां तडतडपाक दिवया फोडणेक घालून। तडतडलें म्हणटरीत आतां आमी हातून भेंडे घालया। भेंडे न्ही मातशे बुळबुळीतच आसतात म्हणटा ते मातशे अशे तेलान मातशे आमी परतून घेवया। आनी परतून घेतले म्हणटरीत तातूंत आमी इल्लेशें मीठ घालया, मीठ घालतरीत न्ही हितून इल्लेशें आमी चड न्ही एक अर्द पेलो सुमार उदक घालया, आनी हें आतां न्ही आमी मातशें चाळून घेवन हितून न्ही मातसो चाळो मारलो म्हणटरीत हातून आमी आतां आमटाणीचो कोळ घेतिल्लो पळय न्ही एक अर्द चमचो सुमार घालप, चड न्ही। कित्याक हे आमसाण घातलें म्हणटरीत तुमी आमसाणीचे ऐवजी भिण्णां सोलो सुद्दां घातल्यार जातात। हे बुळबुळीत जातात न्ही उदक घालें म्हणटरी भेंडे, म्हणून ते रोखडेंच आमटाण कितें तरी आंबट घालप। आतां आमी हें न्ही धांपून दवरया, मातशें शिजपाक दिवया हे भेंडे 1-2 मिनटां। आमचे आतां 2 मिनटां जाल्लीं आसात, पळोवया। आनी हें न्ही चडय बी शिजपा दिवप ना, चड शिजपा दिलें म्हणटा तें मागीर मोडटा बिडटात, म्हणजे फावो तितलेंच शिजोवन घेवप। आनीक एकदम तन्ने आशिल्ले ते म्हणजे रोखडे शिजतले तें पळोवप तुमी, आनी जून घेवपूय बी ना, जून काडून उडोवप। आतां आमी वाटलेली मिरसांग घालया, मिरसांगेचो कलर पळय काय बरो आयलो तो।
जाय तितली तुमी उदक घेया, म्हणजे पातळ दाटसाण ती तुमी पळयात कितली जाय ती. जितली दाटसाण जाय पातळ जाय ते पळोवनूच आमी उदक घेवपाचें. आतां खतखतो आयिल्लो आसा आनी आमी आतां रुचीपुरतें पयलीं मीठ घातिल्लें तें अंदाज पळोवनूच तुमी मीठ घेयात. कित्याक मीठ कमी जाल्यार कितें तरी आसा उपाय, पूण चड जालें जाल्यार मागीर तें खारट जाता. आतां मातसो आमी आतां हाका खतखतो येवपाक दिवया आनी रुचीपुरतें इल्लेशें गोडय घालून घेवया. हे पळय आमचे भेंडे शिजिल्ले आसात आनी खतखतोय बरो आयला. 1-2 मिनटां खतखतो काडलो म्हणटरीच आमचें भेंड्याचें हुमण तयार आसा. एकदम सादें सोंपें, रोखडेंच जाता. हें चड वेळ लागुना पळय. श्रावणाक हें अशें तुमचे खातीर हांवें हें करुया म्हणलें. म्हाजी जर रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक नवीन ट्विस्ट घेवन. आनी अशेंच नवीन नवीन रेसिपी घेवन हांव तुमचे मुखार येत रावतलें. तोपर्यंत देव बरें करूं.